Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. तर आम्ही सांगले की गोंयांक स्पेशली इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या माध्यमांतल्यान बऱ्या तरेचे बेनिफीट हे गोंयांक मेळटले. नॅशनल हायवे जे आसात हातून आमी पळयल्लें आसा, पण ताका लागून वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाच्या संदर्भात आसात. पण स्पेसिफीक जर पळयलें आसत जाल्यार आमी तांच्यांनी ज्या तरेन आमच्यो गोवा एंटिबायोटीक फार्मास्युटिकल कंपनी आसात ताचो विशय आसत, टुरिजमच्या सॅक्टरा भितर ताचो फायदो आसत, किंवा गोवा शिपयार्ड जे आसा ताका फायदो आसत. फ्रिडम फायटरांक तांच्यांनी जे प्रोविजन पेन्शन टू फ्रिडम फायटर्स अंडर द गोवा लिबरेशन मुवमेंट consolidated amount of rupees 688.14 crore has been set aside for the purpose. तो फायदो आसत. किंवा जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन ह्या हातूंतल्यान तांच्यांनी एक्सपेंडिचर फॉर जॉयंट कमिशन इज बॉर्न बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट अंडर द गोवा and the government of Goa. The ratio of 6:1 for the present fiscal year. An amount of rupees 13.49 crore have been dedicated towards covering the establishment cost of the same. आणि ताका लागून वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ताचो फायदो गोंयांक लागून मेळटलो. स्पेशली इन्फ्रास्ट्रक्चर, टुरिजम आनी खास करून तांच्यांनी म्हणिल्लें आसा की कॅमिकलाच्या हातूंतल्यान जे आमी फार्मींग करतात ऑर्गेनीक फार्मींग करपाक सुद्दां बऱ्या तरेचें प्रोविजन ह्या बजेटा भितर आसा आनी ताचो निश्चितच फायदो गोंयांक सुद्दां जातलो.